Mateva pormone Jesu Christaची बरी खबर आवेसूर 2 वोड 13 ते 15 उपरांत 19 ते 23. ते वचना फुडें ओचितूच एक देवदूत जुजेक सपनांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यान तुय राव. तर हेरोद बाळकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो. आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो, अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें उतर पाळोन येवचे खातीर हें घडलें. हेरोद मोरतोच ओचितूच देवदूत इजिप्तांत जुजेक सपनांत दिश्टी पडलो. ताणें अशें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इस्रायल देशांत परतो वच, कित्याक बाळकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मरून गेले. तो उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोदीचे स्वातेर आर्केलाव जुडेयांत राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो आनी सपनांत आपणाक असो शिटकायलो म्हणून गालिलिया प्रांतांत गेलो. थंय नाजारेत म्हणटा त्या नगरांत ताणें तिकाण केली. ताका नाजारेतकार म्हूण नांव पडटलें, अशें प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाळोन आयलें. देवाचें उतर हें, देवाचे वड उपकार. आमेन.